जेन्ना आमी डायरेक्टराक जेन्ना विचारलें तेन्ना डायरेक्टराच्याच रिकॉर्डा प्रमाणे आमकां कळ्ळें की देर आर 18 फेरी पॉइंट्स इन एंटायर गोवा, जातून 30 फेरी बोट डेली चलता. काही जाग्याचेर 2 फेरया, काही जाग्याचेर 4 फेरया, अश्यो 30 फेरी बोट डेली जवळपास 30,000 गोंयकारांक कम्यूट करता. आता हे 30,000 गोंयकार जे डेली वता ते चिल्लर, हे म्हाका दिसता गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाक जाय. सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता ते 30,000 गोंयकार जे डेली पळय ट्रॅव्हल जाता, एज पर द नेवल डिझायन, एज पर नाल्यार खंयच्याय नेवल आर्किटेक्टाक वी वील हॅव अ डिटेल टेक्निकल डिस्कशन ऑन दीस. सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस डिपार्टमेंट इज टेकिंग. दे आर नॉट सिरियस एट ऑल. तांकां लोकांच्या गोंयकाराच्या सेफ्टीचे कांयच पडलेले ना. ताका आमी डिमांड केला की ताणें इमिजिएटली COPक बरोवपाक जाय की ह्यो सगळ्यो वेसली ज्यो आसा त्यो अंडर IRS सर्टिफिकेशन जावपाकूच जाय. ताजे LSA आनी ताचे FFA हे ताका इमिजिएटली आमी सांगला की लायफ सेवींग एप्लायन्सीस ज्यो आसा त्यो ताजो रिपोर्ट, फायर फायटींग एप्लायन्सीसाचो रिपोर्ट हो ताबडतोब आमकां दिवपाक जाय. कित्याक हांवें RTI मागिल्ली, आजून ते डिटेल्स दिना. वी वील रेज दीस क्वेश्चन इन द असेंब्ली. वी हॅव सीन की ताणें आपल्यो स्वताच्यो जेटी काडून कसिनोक दिल्ल्यो आसा, जातून 1,400 करोड रुपयांचो इन्कम येता.